सर्व कोंकणी मोगिना लोकांक नमस्कार. आज विश्व कोंकणी केंद्र शक्तिनगर मंगळूर हांगा तुकून आम्ही लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओरी तुमगे मुखार आसताची. आज आमगेले एदरा उपस्थित आसा मनोज आर रेवणकर. नमस्कार. हानी एक अमृतवना म्हळ्याले एक गोशाले प्रारंभ करून आता ते लायक यशस्वी रितीन चलयत आसाची. एक 22 वर्षाचे एक तरणाटो एक भारी कष्टाचे काम हाता घेवन हे क्षेत्रांत तूं कसं तरी साधन करता म्हणून मुखार आयलेले ताका एक आमी इडी जगताक एक परिचय करून दिवका आनी एक आमगेले एक गर्वा विशय हें जावन आसा. कसं नक्की म्हळ्यार गाय म्हळ्यार 33 कोटी देवता ताजे भितर समायत आसता की ताका एक पोसचें आनी ताजें निर्वहण करून एक देवा तशिल्लें काम हें करता आसाची. आज आमी तेगेले उठो दोन उतर उलया तेगेले हेजे मागशीं कस कसं प्रेरण आसा आनी ते कितले कश्ट पावला कितले वावंट पावला त्या पुरा विशय उलोवचें आसा. आज आमगेल्या दराक मनोजा रेवणकर माम तुमकां हे कार्यक्रमाक स्वागत म्हणटोची. तशीच तुमकां मेगेल तुका पयले प्रश्न कसं की म्हळ्यार तुमकां आतां 22 वर्ष खंय तरी एक जॉब करून की म्हयन्याक कितले इन्कम म्हणून जोडून घे AC की फॅना तुका काम करून उरयत आशिल्ले त्या सोडून घेवन तुमी गायी पोसका म्हळ्यार एक हाताक घेतला एक गोशाले निर्माण केला. लास्ट टायम तुगेले ते गोशाल्याक आमी भेट दिलेले आशिल्ले. तशें हें करका म्हणून एक प्रेरणा आयले कशें आयले कसो न्हय विशय म्हणून सांगका म्हणून मागणी करता. म्हळ्यार सांतकूनच गायीच वयर मस्त मोग आशिल्ले. म्हळ्यार दिवस डेली म्हाका गाय पळिका म्हूण आशिल्ले. जेवण जालें मागीर डेली मागीर लन्ना ना जाल्यार बाप्पा गायीक आपूण पळोवचें कापून व्हरता आशिल्ले. तशी सांतकूनच इंट्रस्ट चड गायी बगे. तशी तुमी आतां हें मंगळूर आतां वाडील की म्हळ्यार एक नगराक वाडील चर्केतींनी एक गाय पोसचें म्हणून सांगलें सादारण एक थोडे विभिन्न म्हणून सांगयत. आतां एक गांवा प्रदेशाक हळ्ळीक आसल्यार ते एक जीवन पद्दती जावन उरता जाल्यार मंगळूर सिटीन तुका बेळवले की तुमी नाजाल्यार तुमगेले वाडप खंय जालें ना मंगळूर सिटी भितर बेळवले. हां ते एक इंट्रस्टिंग पॉयंट कसं की म्हळ्यार मंगळूर सिटी भितर वाडूल एक चर्को ते तुमगे कोलिग्स कोण कोण आसतलेची सहपाठी तेन्ना पुराची विंगड जॉबा पर वचून उरतलेची. त्या सोडून तुमी एक गायी पोसका म्हळ्यार एक हाता घेतिले तितून कसं मोले प्रेरण कसं तुमकां म्हळ्यार हांव फुडें फूल सॉफ्ट पर्सन जावन आशिल्लो. सुमार जन अप्यूज जालेच हांव हें करता म्हळ्यार एक जावची ना म्हळ्यार एक तुमकां एक प्रेरण दिवचे बदलाक तुमकां डिग्रेड करता एक हें कसं रे म्हणून हांव की आयकलां आसा. म्हळ्यार एक खंयचें तर लायक काम करतना केलो जन पांयतान आसताची म्हणून म्हळ्यार तांकां ताजे बगे अभिप्राय कष्ट काम कितें वय तशी वय तुमी लायफ सेटल करीत आशिल्ले न्हय खंयचे जॉबा वचून तसल पर विचार जनाले आयकाचे मेळ्ळे. तुमकां हिंतूक तुमगेली फॅमिली तुकून बरें कशी सपोर्ट मेळ्ळे कशी फस्ट तेच कष्ट काम म्हूण नाका आवय बापसाले कसं नाशिल्लें फस्ट रिएक्शन तुमी सांगतना तेच फस्ट रिएक्शन ओपोज आशिल्लें. मागीर तांकां कळ्ळें वायट काम कांय करतना बरेंच काम करता आसा तशी सपोर्ट करले. हां तुका अमृतवना म्हणून एक तुमी नांव दवरलें आसा तुमगेले ते फर्माक. तशीच आतां कितले गाय आसाची तुमगेले फर्माक? आतां 9 गाय आसाची. 9 गाय आसाची. खंयचे ते गाय? आमगेले गिर आनी साईवाल आसाची. म्हळ्यार तुमी देशीय तळी म्हळ्यार विदेशी तळी केल्यार चड थोडे लाभ काडयता म्हण आसा ते कसा विशय ते देशी तळी थोडे कष्ट आयकला आसा कसा विशय तेजे सांगेत? HF आनी जर्सी म्हळ्यार विदेशी तळी तातूंत इन्कम चड आसा कित्याक म्हळ्यार तातूंत एक गाय उणें म्हळ्यार 25, 30, 40 लिटर वरका दिवची गाय आसा. तातूंत भितर मॅक्सिमम म्हळ्यार एक 10 to 12, 15 लिटर चड म्हळ्यार तितलेच वयता. आनी ते दूध पिल्यार सायड इफेक्ट चड आसा. खंयचे ते आतां जर्सी आनी ते विदेशी तळी कशें म्हणटात हे पिल्यार लायक म्हळ्यार हे 70%. आतां तुमी आतां हें कसं न्हय गायेचें दूद काडटात तुमी आयकलें कसं A to फॉर्मेशन आसता तशी म्हणून तुमी कसं पॅस्चरायज करून घेवन विकची की कशी ते? ना रॉ मिल्क विकचे फ्रेश म्हळ्यार
मॉर्निंग अच्छे मॉर्निंग इकून सोडता सकाळी कळले सकाळी भितर वन टप जावन वता घरा बगला बस पावता आता नॉर्मली पॅस्चरीकरिसिद हावलो म्हणून सांगतात त्या परत साधारण हांव आयकला एक 20 दीस 15 दीस स्टोर करून मागीर नंतर दिवचे म्हणून हे तुमगेले तशी न्ही सकाळी कळले दनपार भितर वन टप जावन गेले विदिन 8 o'clock फिनिश जावन उरता आमगेले डिलिव्हरी ओके ओके म्हणजे फ्रेश दूध आमी पिवचे मेळटा म्हणून ते तुम्ही कशी वांटताची कशी सप्लाय पर कशी तुमगेले होम डिलिव्हरी दिताची आमी आमगेले गी कस्टमर्स आसाची आणि डिमांडर कसे दुधाक तुम्ही कितले रुपये लिटराक म्हणून तुम्ही आता म्हळ्यार आमी फ्रेश मिल्क आणि प्युअर दिता आसाची A2 मिल्क तशी 90 रुपीस जाला 90 रुपीस पर लिटराक म्हळ्यार तुम्ही प्लास्टिकाक पॅक करून घेनो ना ना ग्लास बॉटल्स ग्लास बॉटल फील तशी तुमकां आतां A2 मिल्क म्हणलें न्हय तितूंत कसो डिफरन्स आतां नॉर्मल आतां आमी विंगड विंगड ब्रँडाचे उपलब्ध आसा आतां A2 मिल्क आनी हितून कसो विशेष कसो न्हय आमी हे कसो न्हय घेवका म्हण सांगतात त्याची 70% डिसीज क्युअर जावन वता हे दूध पिल्यार मेनली कॅन्सर हार्ट प्रॉब्लम ब्लड शुगर कसलो तरी तुमकां कसलो अनुभव सांगेत आमगेले कस्टमर्स आतां सांचेरडा तेंगेले बेटर ग्रोथागोस्कर ते आमगेले दूध मेंटल ग्रोथ येता ब्रेन शार्प आनी कोणगे एक किडनी पेशंटावर किची तुम्ही दिवका म्हणून हे दूध घे म्हणून डॉक्टरांनी इन्सिस्ट केला म्हणून आमगेले दूध घेत असत त्यांनी म्हणजे डॉक्टर त्यांनी असले दूध वापरी म्हणून सांगितले की तर त्यांनी वापरतात आता कशी असतं तेंगेले ओके म्हळ्यार आता एक 2-3 मंथ्स जाले त्यांनी ओके तशीच आता हे तुम्ही एक गाय थंयतून पड हाडलं न्हय खंयच्या प्रदेशातून हाडला आमी हरियाणा राजस्थान बॉर्डर आता तू गेलाल की हाडूक ना कशी ते ते एक म्हाका काणी आयकूंक म्हण दिसता तूं ते कसं की ते दूर वचून एकलो वचून हाडलो पण आयकलें हेजे मागीर तुका कितलें नॉलेज नाशिल्लें तशी पुराची तुवें सांगिल्लें म्हाका उडगो आसा बट तेजे विशय सांगता कशी कसन कश्ट जाल्ले एक कोटको करका एक निर्माण करका वेवस्थीत नाशिल्लें ते कशी पुराची जाल्लें फस्ट तेची सपोर्ट म्हळ्यार हें आशिल्लें तशी एकलो भायर सरलो हांव गाय हाडका म्हणून तसन कळना सीधा गेल्लो मागीर ते तुकून मस्त कश्ट येयल्ले मस्त प्रॉब्लम्स येयल्ले कसले प्रॉब्लम्स मेनली हांव डेल्लीक पावलो फस्ट डेल्ली गेले तशें म्हागे एक फ्रेंड येता म्हळ्यार ते दिसाच एक्सिडेंट जावन तो डिले जाल्ले म्हाका कोची ट्रेन मिस जाल्ले ते वट जाल्यार मागीर हांव कशी करून घेन बस रिक्षा वचून घेन एक कडेन पावलो पावून तसन लेट नायट 1 o'clock पावलो गोतनाशिल्लें गांवाक मागीर तशीच एक म्हळ्यार हांव एक 10 days थंय आशिल्लो एकलो भोंवन तशें फस्ट एक्सपिरियन्स म्हाका गाय हाडचे उद्देशारी मागीर हांगा आयले नंतर कोडकपुराची केदन बांदिल्ले ते पळयलें हांव तुगेले एक व्हिडिओ आयलेले युट्यूबार तितूंत कोडकपूर आशिल्ले त्या परस आतां एक 3 महिने अंतर भितर जाल्ले म्हण आयकलें त्या पर कशी मागीर फ्रेंड आसले मम्मा आसा लतीश पुजारी म्हणून त्यांनी हांव गाय हाडटा म्हण सांगले तक्षणाची जाग दिलेच म्हाका रक्षेक आणि मागीर फ्रेंड्स सुमार सपोर्ट करलेची फॅमिली सपोर्ट आशिल्ले कोणा तरी सपोर्ट केलेले फ्रेंड्साचे उडगस काडयत तुमी ना फ्रेंड्स म्हळ्यार मस्त फ्रेंड्स ओके ओके एकलेक समजोवचे जाव अडना तुमगेले एक 22 वर्साचे एक तरणाटो खंयची गुंतनतील प्रदेश वचून थंय तुकून गायी पर लोड करून हाडचे त्या पर फस्ट तुमगेले जिवन भितर एक फस्ट अनुभव नवे तशी एक नवे कामाक हात घालून घेनो आतां तुमगेले बिजनस आतां एक गायी पोसका तितून तुकून ताका तण जेवका कसन प्रॉडक्ट्स पुराचे तितून भायर काडका आनी इतले खर्च वेच्चा म्हणून पुरो आसा त्या पर आतां कशी करतोसाची आतां तुका लाभदायक म्हणून दिसतोस की आनी मुखार लाभ करेत म्हणून दिसतोस की आनी आमगे असले काम मुखार जनवळखीची आमगेली यूथ साथीन कसले काम हाता गिवीत ते विचारा बघ तुम्ही कशी उलयताची लाभ म्हळ्यार चेड लाभ येवची ना तरी ಎಂತೂರು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕಳ್ಳೆ ಲಾಭ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕಂಚೆ ಕಂಚೆ
गोवर्क हा. गोमया ना शेणी हा. वर्मी कंपोस्ट तशी सुमार नमान ಒಟ್ಟು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಸ आणि हे बिझनेस योग जाल्यार एक लव एफेक्शन उरका गाय वयरी ओके म्हळ्यार त्या गाय अर्क दूध दिवच कशें म्हळ्यार तेक लायकन पळयलेर मात ते दूध दिता चेड आमी तांतू मारलेरी मस्त हिंसे दिलेरी ते अर्क दूध अर्क कमी करता ओहो हो तशी एक भावनात्मक संबंध गाय उठ लायक बॉन्डिंग जाल्यार मात्र गोंयवरकी आमकां एक स्पंदन दिता म्हळ्यार एक विचार बाय आनीक अत्यंत बुद्धिवंत जिमी उठ तुम्ही आसात कसले गाय एक मस्त भावनात्मक अटॅचमेंट जावचें तुका नंबर 1 गाय म्हण सांगयता तशी तुमगेले हे पुरा विचार आयकून घेनो आमगे एक युवक यूथ आणि पदे पदे सांगतो एक 22 वर्षाचे तरणाट्याने एक पुराय जाणां विरोध केल्यार तिकीचे एक आनाल्या दुड्ड आसा ओ शिकरी म्हणटा एक विषय विंगड बट कसले नाशीची एक झिरो तुकून एक गाय पसका आणि तुम्ही तुमकां कोणें सांगें न्हय जॉबा वचचे लायक आशिल्लें न्हय तशें परी कोणें सांगें न्हय तुमकां मस्त्यान सांग कशें केलें तूं जॉबा गेल्ले जॉब आशिल्लो एक 3 मंथ्स जॉब केला जॉब केलें तुम्ही ऑलरेडी ओके केन्ना हे आशिकन फुडें हय लॉकडावन सेकंड लॉकडावन फुडें 3 मंथ्स केला ओके मागीर लॉकडावन येयलें जाल्यार मागीर पुर्तुकून आशिल्लें प्लॅन एक 2 इयर्स बॅक तुकून प्लॅन डेली आशिल्लें ओके ते टायम म्हाका चेड मेळ्ळें प्लॅन करूंक प्लॅनिंग करूंक हां ओके तशी ते जालें मागीर लॉकडावन जालें मागीर भायर सरलें अच्छा अच्छा लॉकडावन जालें मागीर तुमकां एक प्लॅनिंग करूंक पुरो लॉकडावनार सुमा वगी बसनी तशें घरा भितर हिंदू भितर कसं कसं करका म्हणल्यार माते भितर तुळमुळू येता आशिल्लें लॉकडावन कैद जालें कुडले एक ते भायर आयले म्हणटा व्हडणे आमगेले एक कोंकणीचे युवा साधक उठो आमी इतले वेळ एक उतरां भासा आमी पळयत आशिल्लीची तुमगेले हें जिवनाक हें वृत्तीक हें कसं तुमी हाताक घेतला एक पुण्या काम कळ्ळें तशी तुमकां पुराय देखत देखून एक सहाय खंडित मेळटले सहाय मात्र न्ही तुम्ही विंगडा वर्गी एक प्रेरणा जावची तुमगेले उद्यम वाडता हें गॅरंटी म्हणून सांगतोचे एक आश्वासन एक आनी देवालय तशी मागणी करतोची हें आयचे कार्यक्रम आमगेले युवा साधक मनोज आर रेवणकर आमगेले वटी इतले वेळ उलयले तरी मस्त मस्त धन्यवाद सांगता अशीची सर्व वीक्षक लोकांनी आमकां सबस्क्राईब करून घेवन लायक दिवन घेवन सपोर्ट करता म्हणून सांगतोची आयचे हे कार्यक्रमाक हांगाची समाप्त करता सकड लोकांक देव बरें करूं म्हणटा